नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार हे कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमचे भितर जो गेस्ट आसा तो साश्टीकार न्ही, तो धारबांदोडेचो. पूण आयचे जे सगळे हातूंत भितर आसा तातूंत भितर ताका तो सद्याक चर्चेक आसा. हाजें कारण म्हणजे तो पयलीं फाटल्या जी विधानसभा जाल्ली त्या विधानसभेक तो मोगोचो उमेदवार म्हणून सावड्डेच्यान ताणें वेंचणूक लढयिल्ली गणेश गांवकाराच्या विरोधात BJPच्या. आनीक काल 2 दिसां पयलीं तो BJPक जॉयन जाला आनी ते आसात आमचे बालाजी गांवस. बालाजी, तुका येवकार गोमंतक टीव्हीच्या हाजे खातीर. एक सगळो आतां हें आसा, तूं हातूंक आशिल्लो MGPक आशिल्लो. MGPन ह्या इलेक्शनाक BJPक सपोर्ट केला. अशें आसतना तुका MGPंतल्यान BJPक येवपाचें गरज पडली कित्याक? मेन म्हणजे आमी MG नाशिल्ले आनी आमचे MG कडेन कांय वायटपण ना. पूण आयज आमचे कार्यकर्ते आसा, म्हजे फ्रेंड्स सगळे आसा न्ही, ते म्हणले की आमचे दोतोर CM प्रमोद सावंत तशेंच आमचे आमदार हे आमकां बरें कॉपरेट करता. म्हणून हे भुरगे म्हणलें की आमी नॅशनल पार्टी जॉयन जावया, म्हणून आमी आयज BJPन जॉयन जाले. काय आनी कितें बी आसा? ना, तशें कांय ना. MGP पार्टी ज्या तरेन चलपाक जाय किंवा ज्या तरेन वाडपाक जाय तातूंत कितें कमी बी पडटा? कमी पडटा म्हणजे पळय, MG एक खरेंच बरी पार्टी आनी लोक अजुनूय MG कडेन टचअप आसा. पूण MGचें कार्य मातशें कमी प्रमाणांत चलता म्हाका तरी दिसता. कारण जेन्ना एक आमी सगळे उमेदवार आसा पळय तेंच्यांनी परत एक कॉर्डिनेट करून परत MG कशी आमी फुडें व्हरतले हेचेर आनी संघटना मेन मुद्दे MG कडेन जायना. तेका लागून मातशें ते फाटीं उरता. कितें फकत इलेक्शन तेन्नाच MGP गियरअप जाता आनी ताज्या फाटल्यान मागीर ज्या तरेन काम करपाक जाय म्हणजे BJPचे पळय तूं, BJPचे बूथ लेवला साकून काम जाता, तांचें काम केन्ना बंदच पडना. सारकें, तांचें काम बंदच पडना. म्हळ्यार आज हो प्रोग्राम, फाल्यां तो प्रोग्राम, म्हळ्यार फाल्यां तांकां जर इलेक्शन जिखलं जालें आनी कोण तांकां जिखून आयलो ते एक 4-5 दीस तो आनंद हे करतले, 6 दीस लागून कामाक लागतले तांचे वेगवेगळे हातूंत. तशें जायना MGPच्या का? ना, तशें जायना. कारण आयज हांव BJPन येयलो पूण आमी BJPचें काम लागच्यान पळयलां. तेंचे बूथ लेवल मागीर सगळ्यो कमिटी हे बरे एक्टिवली ते काम करता. म्हणून आयज ते लोकां पर्यंत सारके पावल्या. वेरेज MGP इलेक्शन जालें आनी जर तो कॅन्डिडेट हरलो जाल्यार थंय ते मातशी मरगळ येता, लक्ष दिनात. म्हणजे लक्ष म्हणजे ते आतां कित्याक तशें जाता म्हाका कांय खबर ना. पूण म्हाका दिसता थंय कमी पडटा MGP. सो तुजें एक्सपिरियन्स कितें? तूं थंय उबो राविल्लो आनी तूं उबो राविल्लो म्हणल्यार तुगेलें जर आनी ताजे पयलींचो बॅकग्रावंड पळयल्यार तूं गोवा फॉरवर्डाचो एक तुका उमेदवार म्हणून तेन्ना प्रोजेक्ट करताले आनी तुवें मागीर तुजे थंयचे सावड्डेचें सिच्युएशन पळोवन एखादें आसत तूं MGPक हें केलें आनी तुवें न्हय म्हणल्यार बरी फायट दिल्ली हातूंत भितर आमच्या सावड्ड्याक. तरी आसतना तूं हरतकीर तुजेर जितलें लक्ष दिवपाक जाय किंवा तुका जितलो पुशअप दिवपाक जाय तितलो मेळूंक ना दिसता तुका? ना, पळय हांव कितें अशें काम घेवन गेलो आमचो मिनिस्टर, पावर मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर, जाल्यार म्हाका तेंच्यांनी सदांच काम म्हाजें अशें कांय आडोवन धरुना. कारण हांव एक सरपंच म्हणून वयतालो, आमच्या आमदाराच्या मार्फत सुद्दां गेलो न्ही जाल्यार म्हाजें काम कसलें तेणी आडोवन धरुना, बरें काम केलें. पूण संघटना आनी ह्याच्या बाबतींत पक्ष कमी पडटा. हय. आनी आमचो सावड्ड्या मतदारसंघ तुमी म्हणटा पळय, सावड्ड्या मतदारसंघ हो मेन म्हटल्यार बाकीच्या खंयच्याच पक्षाचें अस्तित्व अशें ना. एक तर BJP नाल्यार MGP असोच मतदारसंघ आसा आनी त्याच हितूर त्याच मोडान मतदार आसा. म्हणून हांव म्हणजे म्हाका खूब बाकीचे पार्टी तेन्ना एप्रोच जाताले, पूण हांवें म्हाज्या मनान दिसतालें की ना, BJP नाल्यार MGPच जाय सावड्ड्या जिखतलो जाल्यार, म्हणून हांवें MGP चूज केलें. ना, अशें म्हणटात की जस्ट आतां कितें म्हणटात की तूं भायर सरलो, तूं MGPंतल्यान आतां एखादी केतन भाटीकारी भायर सरपाक शकता अशें म्हणटात. हांवें काल केतना कडेन उलयलो, केतन म्हणटा ना आपूण भायर सरना. पूण एक हें सांगता की ही जी MGP पार्टी आसा ती फकत एक दोनूच भाव चलयतात म्हणटा तुका तथ्य दिसता तुका? ना, दोनूच भाव चलप पळय, पार्टी कोणी तरी चलोवपा जाय न्ही. मेन म्हणल्यार आयज तेंच्यांनी कशी 2 भाव जावं पूण पार्टी तेंच्यांनी दवरल्या न्ही. आनी सुदीन ढवळीकराचें एक अशें म्हाका तरी बरें दिसता. कारण ते एक पार्टेन तो सारको प्रामाणीक रावला आनी
ती पार्टी ना चलयता. ना ना तो कित्याक ती मुद्दम वाडयनात म्हणटा त्या कारण जर वाडयली जाल्यार लवू सारके लोक येतले तांकां चॅलेंज करतले ताका लागून तांकां ती संघटनाय ती व्हडली करपाक नाका अशें तरेन कारण लवू म्हणटा एग्जाम्पल न्ही लवून तांकां चॅलेंज केली. ना पळय जेन्ना आयज कशें आसा तूं मनीस म्हणून व्हडलो न्ही पार्टी व्हडली. हय थोड्यांक कितें दिसता आपूण म्हणून पार्टी तशें ना पार्टी म्हणून तो हें चिंतपा जाय जाल्यार तें तशें जाता. बालाजी एक म्हणटात की सद्याक सिच्युएशन पळयल्यार अशें म्हणटात की BJP गोंयची जावं सेंट्रलायज जावं तुजेर निमाणेपणान अशें तरेन प्रेशर हाडटा की तुका तांकां जॉयन जाले शिवाय पर्याय नासता आनी एक सरपंच आनी एक खासदार ताची वेगवेगळी कामां आसतात हे आसतात अशें बी तुजे खातीर कितें घडलां तुगे कामां आडावन दवरतले तूं येना म्हणून किंवा यो आमी तुका ही तुगे कामां करतात अशें तरेचें कितें आशिल्लें? ना पयल्यान पयलीं म्हणजे पळय म्हाजेर कसलोच दबाव नाशिल्लो आनी कांयच म्हाजें ना. मेन म्हटल्यार आमी काय कसल्या नेगेटीव धंद्यान ना म्हणजे आमचेर ते प्रेशर हाडटले अशें. आतां पंचायत इलेक्शनाक हांवें सरळ तेंच्या म्हणजे म्हाज्या पॅनलाचेर लडलेलो आनी म्हाका लोकांनी आमच्या गांवच्या लोकांनी म्हाका फूल मेजॉरिटी दिल्ली आनी म्हाजे दोतोर प्रमोद सावंता कडेन आज न्ही जवळ जवळ 20 वर्सां पयलींच्यान संबंद आसा. पूण म्हाजेर कसलोच प्रेशर ना आनी हांव कितेंय घेवन गेलो दोतोरा कडेन जाल्यार दोतोरान म्हाका केन्नाच ना म्हणूना. म्हणून म्हाका प्रेशर बिशर तशें कांय ना. म्हाका मनान म्हाजे मेन म्हणजे म्हाजे कार्यकर्ते आनी म्हाज्या मनान दिसलें की आमी एक नॅशनल पार्टीक जॉयन जावपा जाय म्हणून हांव जॉयन जालो. आतां खंय परत आतां आनीक 2-3 दिसांनी दिपकय जॉयन जावपाचो आसा आनीक आमचो भोलो जॉयन जावपाचो आसा भाव जॉयन जावपाचो आसा. हे जर पळयलें आतां परत थंय सावड्ड्याक BJP भितर एक गर्दी जातली अशें दिसता तुका सगळे लिडरांची? ना पळय गणेश आसा विनय आसा आतां जर हो जर जॉयन जालो दिपक जर जॉयन जालो दिपक आसतलो तूं जॉयन जातलो मागीर रमाकांत जालो मागीर बबन जॉयन जालो. ना पळय आयज कशें आसा आमी तरी जॉयन जातना कसल्याच कंडिशनाचेर जॉयन जावना. फ्रीली आमी बरे दोतोरा कडेन संबंद आसा म्हाज्या आमदारा कडेन म्हाजे बरे संबंद आसा पार्टी म्हणून आनी पार्टीचे तेंचे ऑर्गनायझेशन आसा पळय तेंचे कडेन म्हाजे बरे संबंद आसा म्हणून हांव जॉयन जाला. पूण आयज पळय व्हडली पार्टी म्हणटकीर सगळे जॉयन जावपाक सोदतलेच आनी पार्टी आयज सत्तेन आसा. ना ना सगळेच जॉयन जातले मागीर परत इलेक्शना वेळार परत एकमेकाचे हे जातले काय म्हणत? ना ते पार्टी डिसायड करतली न्ही ते आमी म्हणजे सगळे जॉयन जावपाक सगळे वेलकम करताच पूण डिसिजन पार्टी घेता न्ही लास्ट. तुजे आतां सद्याक तूं जॉयन जाला तेन्ना तुजो एक पयलींचो व्हिडियो सद्याक व्हायरल जाला तातूंत भितर तूं आमच्या दूधसागराच्या देवा मुखार ते सांगता की दूधसागराच्या हातूंतल्यान आपूण सांगता की फुडले 5 वर्सां आपूण MGP सोडून खंयच वचचो ना अशें तुवें म्हणलां. तो आतां तुका रिलेशन कोणा कडेन करतात तूं? दिगंबर कामती कडेन करतात. दिगंबर कामत थंय देवा कडेन पांय पडून ह्या वटेन आयलो म्हणून? ना ना तशें कांय ना. तो व्हिडिओ आसा पळय तशें व्हिडिओन कितें जाला मेन म्हणजे कितें जाल्लें त्या वेळार न्ही आमचो आमदार आशिल्लो पळय तो MG पक्षान निवडून येयल्लो आनी तो BJPन गेल्लो. हांव दीपक पावसकर MG पक्षान निवडून येयल्लो आमी ताका MG म्हणून सपोर्ट केल्लो. पूण तेन्ना उलयतना न्ही हांवें म्हटलें की 5 वर्सां हांव MG सोडचें ना म्हणून. पूण जेन्ना म्हाका कितें जालें थंय आमची मिटींग स्टार्ट जावच्या पयलींच एकट्यान आमकां विचारलें तूं MG मतां मागपाक येयला तूं MG निवडून येतकीर BJPन वयचें ना मरे म्हणून. कळ्ळें म्हाका ते म्हणजे म्हाका अशें म्हणपाचें आशिल्लें की हांव जर MG पक्षाचो आमदार जालो जाल्यार हांव 5 वर्सां MG सोडचें नाशिल्लो. हांव MG आमदार जावना. कळ्ळें हें हांवें क्लियर केलां पूण ते कशें व्हिडिओचेर ना पूण ते लोकांनी म्हाका विचारलेले तूं MG सोडचें ना मरे काय म्हणून तेन्ना हांवें तें क्लियर केलां. जी आतां ते आमचें राजकारण कुशीन दवरया आतां मेन म्हणटा तें तूं आयला तूं जो आसा तो मायनींग बेल्टांतलो एक सरपंच आनीक नाय म्हणल्यार तुगे सगळो मायनींग बेल्ट आसा तो ह्या सद्या BJPच्या सरकाराचेर रागार आसा कारण मायनींग बंद BJP सरकारान केल्लें आनीक मायनींग सुरूय BJP सरकार करना असो तरेचें एक वातावरण आसा. ह्या वातावरणाचो आनीक लोकसभा वेंचणूक हाजेर कितें फरक पडटा कितें रिफ्लेक्शन जाता अशें कितें आसा बी? पळय कशें आसा मायनींग चालू जावपा जाय ही म्हाजी सारकी मनांतली इच्छा म्हणून आमी बी म्हणजे BJP पार्टीन अजून प्रवेश करनाशिल्ले म्हणून म्हाका दिसतालें की मायनींग चालू जावपा जाय कारण आमचे खुबशे लोक त्रासान पडले. पूण आयज दोतोर प्रमोद सावंतान जे स्टेप उखल्ल्या पळय तातूंत आयज पळय ऑलरेडी बिचोले मायनिंगाक तेंच्यांनी कन्सेंट टू ऑपरेट सुद्दां
पोल्युशन बोर्डाचे मेळ्ळे म्हणजे बिचोले मायन स्टार्ट जातली आनी सीएमान सांगला की आपूण ते प्रोसेस चालू आसा डंप पयर नोटिफिकेशनूय येयला डंप आनी हे ते चालू जातले आनी एक तरी मायन चालू करपाक तेंच्यांनी ऑप्शन करून परमिशन दिले हो मोठो निर्णय आशिल्लो कारण ऑप्शन करपाक म्हणजे खुबशे अडथळे येताले त्या हेतूर सुद्दां ऑप्शन करपाक आतांच हें जाता ताका इसी क्लियरन्स मेळपाक जाय हें मेळपाक जाय तें उरलां अजून आनी ते जाल्यार आनीक 2 वर्सां लागतली ना आतां पळय आतां ऑलरेडी बिचोले कन्सेंट टू ऑपरेट पोल्युशन बोर्डान दिला पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड दिला हय आनी खंयचे ना इसी पळय आयज हांव स्वता दोतोरा कडेन उलयला तो कितें म्हणजे आपूण इसी क्लियर करपाक सेंटराचे हे सिस्टमीन आपूण करून घेतलो हे दोतोर तुजे आज न्ही हे दोतोर फाटलीं 4 वर्सां सांगता ना आनी वेल्यान डेटी दिता अमकी डेटीक स्टार्ट जातले म्हणटा आनी फाटल्यान म्हणटा आनी एक डेटी दिता म्हळ्यार पर्रीकार तरी कमी जालो आतां तुगेलो प्रमोद सावंत चड डेटी दिता ना पळय कशें आसा मायनींग म्हणजे ते ऑप्शन बी करप हे ते म्हणजे खूब ओपोज आशिल्लो थोडे कित्याक आमच्या गोंयान सिस्टम मायन ओनरा कडेन मायनी आशिल्ली सरफेस रायट सरफेस तेंचे कडेन आसा ते सगळे प्रोसेस अजून सुद्दां म्हणजे डंप बी आसा पळय ते प्रायवेट प्रॉपर्टीन आसा ते हेजेर बरे मातशें करूनच ते करचे पडटले म्हणून मातसो टायम लागता पूण एक हें करपाक जाय नाशिल्लें की गव्हर्मेंटान स्वताचें कॉर्पोरेशन स्टार्ट करत रेझिंग कॉन्ट्रॅक्टर म्हण त्याच मायनिंग कंपन्यांकच इनवॉल्व करपाक जाय नाशिल्लें ना तशें बी म्हणजे ते कशें आसा ते कॅबिनेट आनी मंत्रीमंडळ आनी सरकाराच्या लेवलाचेर जावपाक जाय मालक सरकार काडटा तुमी हय ते सरकाराच्या लेवलाचेर जावं जाय आमचें मत कशें आसा आनी हांव आतांय बी सांगता आनी पयलीं सांगतालो हांव जाल्यार म्हणटा की आमचें खंयच डिमांड ना की त्यो मायनी तुमी मायन ओनराक दिया नाल्यार आनी कोणाक दिया आमचो स्पश्ट मत आसा सुरू करा की मायनी चालू करा आमी फक्त कितें करताले जाल्यार आमी आमची गाडी खंय भरता पळय ती भरताले आनी दुसरे कडेन खाली करताले आमी फक्त ट्रान्सपोर्टेशन काम करताले पूण आमचें पयलींच्यान आसा आनी आतांय म्हजें मत आसा की मायनी चालू जावपाक जाय आनी आमकां आमचें काम मेळपाक जाय त्यो मायनी सरकारान कॉर्पोरेशन करून चलोवच्यो नाल्यार ऑप्शन करून चलोवच्यो नाल्यार चलोवच्यो पूण त्यो चलोवं जाय आनी जाता तितल्या बेगीन मायनींग स्टार्ट जावपाक जाय कारण जेन्ना हांव जाल्यार म्हणटा की जितलो लेट सरकार करतलो आयज आमचेच सरकार म्हणटा हांव सरकारान जाता तितले बेगीन पावलां उचलपाक जाय जर लेट करतलो पळय तितले आमचेच लोक म्हणजे जे डिपेंडंट आसा पळय ते कमी जाता आनी ते ओपोज करता मायनिंगाक हांव तेच तुका तोच हें करता तोच मुद्दो म्हजो की इतलो तेंप जावपाक जाय आशिल्लो येन्ना म्हळ्यार जावपाक जाय आशिल्लें खरें म्हणजे जवळपास दोतोरूच जाल्यार 5 वर्सां जालीं दोतोर सीएम जावन 5 वर्सां जालीं 5 वर्सां कांय जावंक ना म्हळ्यार आतांच आई सुरू जाल्या अजय परत सुरू करपाची सो हाका लागून लोक नाही म्हणल्यार बेजार जाता कित्याक हांव भोंवता त्या बेल्टाक ताजो परिणाम मतदानाचेर जातलो काय म्हणटा तुका ना म्हणजे कशें आसा दोतोराक म्हणजे ह्या सरकारा कडेन आतां लोकांक एक आशा आसा म्हणून लोकांनी फाटले फावटी तांकां परत निवडून हाडल्यानी त्या आशेन आयज कामूय त्या पद्दतीन चालू आसा चालू करपाच्या हितून म्हणजे म्हाका थोडे 5% लोक नाराज आसतले ना अशें ना पूण ह्या लोकसभेच्या इलेक्शनाक सेंटराची लिडरशीप आनी आमच्या सरकाराचें काम करून खंय तरी एक आशेचो किरण दिसता की चालू जातलें म्हणून त्या हेका लागून बालाजी आनीक बी आसा की सगळे तुमचे जे BJP कार्यकर्ते म्हणटात की ही कॅन्डिडेट आहा ती आमची न्ही ही आमच्या भायल्यान साकून कोणा तरी हाडल्या आनी दवरल्या असो एक वातावरण आसा अजुनी सो तें वातावरण कितें आसा काय कमी जाता कशें आहा ना पळय मेन म्हटल्यार ती गोंयकार ती काय कोण भायली अशी न्ही मेन गोंयकार सामकी पूण BJPतली न्ही ना BJPन आसा न्ही ती आतां सद्या आसा गोंयकार ती मेन म्हळ्यार गोंयकार आनी धेंपो मायनींग आसा पळय तेंचें गोंयान बरें कॉन्ट्रिब्युशन आसा सोशल फिल्डान आसा कॉन्ट्रिब्युशन आमच्या सायडीनूय आसा म्हणटकीर म्हाका दिसता की जेन्ना पार्टेन दिला न्ही आनी पार्टे खातीर आयज म्हणजे ती सद्या ज्या तरेन प्रचार चालू केला पळय त्या पर्यंत तिका बरो प्रतिसाद मेळटा आनी म्हाका दिसता की आमी बरी लीड घेवन आमच्या मतदारसंघांनी म्हणजे दक्षिण गोवा जिखतले लास्ट टायम 7 दिनान कांयच करनासतना बसून सावर्डे मतदारसंघांतल्यान जवळपास 6,000 मतां पडयलीं 7 दिनान मागीर तो म्हाका दिसता तो आयला काय ना म्हणटोय थंय हे आसा प्रश्न आसा आनी तागेलें थंय संघटनूय तशें नाशिल्लें आनी ह्या फावटी जर तसोच जर कोणें जर बरो कॅन्डिडेट दवरलो जाल्यार कितें जातलें
ना कशें आसा पळय हांव स्पेशली सावड्ड्या मतदारसंघांत सांगता. सावड्डेचेच सांग तुमी सावड्डेचेच पळय फाटले फावटी हे मारलेले पळय तेन्ना थोडे लोक मातसो ना एमजीपी ताजे बरोबर आशिल्ले एमजीपी ताजे बरोबर तेच्या बरोबर आशिल्ली ती एक 4 तांकां एड जाली. एमजीपी आशिल्ली तेंच्या वांगडा. आतां ही फावटी तेंच्या वांगडा एमजीपी ना. एमजीपी ना. फाटल्या विधानसभेच्या इलेक्शनाक काँग्रेसीक कॅन्डिडेट सुद्दां मेळना हय सावड्ड्या. खेमलो हाडूंच पडटा. तांकां सावड्डे म्हणजे साखळेच्यान हाडून हांगा खेमलो दवरचो पडटा. दवरचो पडटा. पूण म्हाका दिसना की आतां ते सावड्ड्या सारक्या मतदारसंघात कितें करतले म्हणून. फाटल्या फावटी एमजीपी आशिल्ली तेंच्या वांगडा ती एक तांकां एड जाली. हय आनी आरजीचें कितें आसा? ना आरजी पळय आरजी ते बी करता न्ही आपलें काम. हय कशें पण सावड्ड्याक कितें आसा काय म्हणटा? ना सावड्ड्या ना अशें ना पूण आसा थोडे आसतलेच. तर तूं म्हणटा सावड्ड्याक तुजी बीजेपीची पल्लवी देपे लीड मारतली. बरी मारतली. कितलीशी मारतली? म्हाज्या अंदाजान 80% तरी वोट शेअर बीजेपीक मेळटलो. म्हणजे पयली जशी 10,000 12,000 अशी लीड मेळटाली हय ती मेंटेन जातली? ना आमी मेंटेन जातलीच तेच्या पेक्षा चड. कारण सगळ्यांनी आमी मेळोन ठरयलां की दक्षिण गोवान आमी सावड्ड्या मतदारसंघात 1 नंबराचेर लीड तिका दिवपाचें अशें आमचें सद्या काम चालू आसा. त्या हितूर सावड्ड्या मतदारसंघ तरी आसतना तुज्या आमदाराचेर थोडे लोक म्हणजे तुमचे बीजेपींतलेच थोडे भितर बेजार आसात ते मागीर तांचे कितें? ना म्हाका दिसना आमदार मदीं मातसो तेजे हेल्थाचे इशू लागून मातसो पूण आतां आमदार सक्रीय आसा आनी आमदार म्हाका दिसता आमदार लीड मेंटेन करपाक यशस्वी जातलो. सो तूं म्हणटा की सावड्ड्या जो परंपरेन भाजपा बरोबर रावतालो तसोच ह्या फावटी रावतलो. सो ह्याच हाजेर आमी ही आमची चर्चा थांबयतात. बालाजीन म्हणटा तशें लोकां मदीं राग आसा पूण लोकां मदीं एक आशाय आसा की मायनींग सुरू जाल्यार हेच सरकार सुरू करपाक जाय. कारण केंद्राकय हेच सरकार आसतलें गोंयाकय हेच सरकार आसा. सो जर तांचे दोगांयचें जर कॉम्बिनेशन जालें जाल्यार हो जटील प्रश्न आसा तो सुटपाक मदत जावपाक जाय. फकत तांचे तुजेले मत आसतलें तुजे सगळे थंयचे लोकांचें मत आसतलें की कितेंय करात आनी मायनींग हें बेगीन स्टार्ट करात. सो ह्या सिजनाक तें जावप शक्य ना पूण कमीत कमी फुडल्या सिजनाक तरी तें शक्य जातलें इतलीच आशा तो बेल्ट दवरता. आनीक परत एकदां ते म्हणटात की ज्या तरेन पयलीं बीजेपीक लीड मेळटाली तशीच ह्या फावटी ताजे परस चड लीड ते बीजेपीक दिवपाचे आसात. बालाजी तूं मुद्दम हांगा आयलो ताका लागून तुका देव बरें करूं. तुमकां देव बरें करूं. आनीक तूं म्हणटा तशें जर सावड्डे हो म्हत्वाचो बीजेपी खातीर हे कारण सावड्डेच्या लिडाचेर बाकी कडेन लीड कितली मेळटली काँग्रेसीक ती थंय अशें करून ढबाच करून जर कट करतले सावड्ड्या सांगे सारख्या हातूंत जर त्या लेवलाचेर लीड घेतली जाल्यारच हें जर शक्य जाता. तूं म्हणटा तशें जावपाक शकता हें तुका खात्री आसा. सो ह्याच हाजेर आमी ही चर्चा थांबयतात. काल आमी एक एल्विसाची हांगा मुलाखत घेतिल्ली आनी तातूंत भितर एक आशिल्लें की काँग्रेसीचो उमेदवार अजुनूय जाहीर जायना. आनी त्या कालच्या आमच्या मुलाखतीक जर फेसबूक आनीक जर आमच्या यूट्यूब पळयलो असो रिस्पॉन्स मेळ्ळा की कमीत कमी आतां तरी काँग्रेसीच्या जे आमचे श्रेश्ठी आसात तांकां व्हिडियो पळोवचो आनी कमीत कमी आपलो उमेदवार कोण तो जाहीर करचो अशें सगळ्या लोकांचें म्हणणें आसा. सो ह्याच हाजेर आमी ही चर्चा थांबयतात. सगळ्याक देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.